समाजात मोग, शांती आणि भावपण निर्माण करप हेच ख्रिस्ती धर्माचे तत्व। विविध धर्माचे लोक आशिल्ल्या भारतात आज दुस्वासाची न्हय तर एकचार, मोग आणि भावपणाची चढ गरज आसा आणि तेच काम येशूचो आदेश मानून आमी करतात। रांचीचो बिशप थिओदोर मास्कारेनोसान म्हटला। नेरूलच्या रेमेडियस सायबिणीचे चर्चीक 450 वर्सां पुराय जातात। त्या निमतान खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो। सुवाळ्याक वाठारांतल्या हेर चर्चींच्या पादिगारां वांगडाच थळावो आमदार जयेश शाळगांवकार, सरपंच, पंच आणि कोमुनिदादेचे वांगडी हजर आशिल्ले। आणि जशें हांवें मिसार सांगलां मोगाळ भावान आनी भयणांनो, सगळ्याहून चड गरजेचें आमच्या आयच्या भारतांत हें मोग, शांती आनी भावपण। कित्याक आमी कोणूच कोणाचे दुस्मान न्हय आनी जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता आमी मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी दुसऱ्यांची चाकरी करूंक जाय। बिशपान भक्तांक बेसांव घातलें। रेमेडियस सायबिणीचे चर्चीक 450 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे खोशयेन गांवाचो इतिहास सांगपी यादस्तिकेचें प्रकाशन जालें। बिशप थिओदोर मास्कारेनोसान नेरूलच्या गांवांत सांबाळिल्ल्या एकचाराची व्हडवीक गायली। कांय धर्मीक कार्यावळी जाल्यो, पळयात। जशें तुमी जाणा, क्रिस्तांव धर्म सगळ्या संवसाराक आसा आनी भारतांतूय आसा। भारतांतूय सगळ्या जाग्यार आसा। आनी केन्ना केन्ना आमकां सांगता, आमचे दिल्लीवाले आमकां केन्ना सांगता, तुमी भायले। एक फावटी हांवें एक लिडराक विचारलें, आमकां इंडियेक येयल्यार 2000 वर्सां जालीं आनी कितलीं वर्सां जाय आमी हांगाशी जावच्याक। हांगासर नेरूल गांवांत आमकां 450 वर्सां जालीं आनी 450 वर्सां उणें न्हू, कितल्योच पिळग्यो जाल्यो, पूण हें गरजेचें न्हू। गरजेचें आमी कोण आनी आमच्या समाजाक आमी कितें हाडटा। आनी म्हाका गर्व दिसता, एक आमचे कॅथलीक चर्चाचो गवंडीक असो सांगोंक, आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो पयलो हेतू मोग, शांती आनी भावपण हाडप ह्या गांवची। आनी केन्ना केन्ना जाली झगडी, देवी काडून वयली पासून भिरांतेन आमच्या हिंदू भावांनी, पूण तांकां पोत्तून आपयले, घेवन येयात म्हूण, आनी पोत्तून एकामेका लागीं रावंक शिकले। ही शांती, हें भावपण हाची आयज गोंयांक आनी भारताक एकदमूच गरज आसा। निल्लेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।